आपल्या मूळ आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे भेटेक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोतीत आर्गां. म्हज्या आपुरबायच्या भावा भयणीनो तुमकां सगळ्यांक आनीक एकदां मोगाचो येवकार. फेब्रुवारीच्या पयल्या शुक्राराक आयज हो दीस खेरीत आमच्या महाधर्म प्रांताच्या देव मंदिराचो आयज आमी उगडास करता. अलेक्झांद्रियाचें बागून्स कातारीन ह्या देव मंदिराची जी आमच्या व्हडल्या गोंयांत बांदून हाडलेली आसा, जी आमची आवय सगळ्या ह्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताची आयज खेरीत भशेन ही परब समोरपतना आमच्या दर मंदिराचो आमी उगडास करुया. ज्या मंदिरांत आमी सगळीं पवित्र सभा एकठांय जावन देवाक बोसतांव, देवाक दिनवासतांव, वाखाणटांव, देवाची स्तुती आमी गायतांव की आख्खी पवित्र सभा असल्याच मागण्यांतल्यान पवित्र जावंक म्हूण. TFRCC चॅनल हेंच आवडटा. ही आमच्या आख्खी पवित्र सभा ही आमच्या गोंय धर्म प्रांताची पवित्र सभा जिवाड जावंक, मोगाची बोगसण्याची जावंक, पवित्र जावंक आनी त्याच पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक आयज हेंच देव मंदीर बापाच्या हातान घालून आमी आमचे जिविताचें हें देव मंदीर अदीक पवित्र जावंक म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. जायतो लोक आपलीं इंतेसांवां, आपल्यो गरजो आमचे फुडें दवरतात. ह्यो आमी ओळखून घेवन जायते कोश्ट आडकोड्यो, जायते तांचे प्रश्न, तांचे आटे बिटे, तांचे दूख पिडा सगळे आमी हे वेळार ह्या चॅनला वरवीं ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान बापाक उबारता. ह्या तुमी आयज मिसान जेन्ना तुमी वांटो घेतना हीच कृपा आमकां मागुया. आयज शांती आमच्या संवसारान, मोग एकचार आयज आमच्या कुटुंबांनी आनी अदीक करून आमची पवित्र सभा असलीच जिवाड जावंक, परिशोदेची पवित्र सभा जावंक ही आमची मागणी हे वेळार भाव भयणीनो सांगाता बापाक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमी उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन आमी सगळीं पातकीं हें ओळखून घेवन देवा मुखार ल्हान जावन त्याच देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया. हें पवित्र मंदीर फुडें आमी बोसटायलां आमच्या चिंतना वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या कन्या वरवीं आनी आमीच हें जिवें मंदीर म्हूण जायपाड आमी सजमून घेवंक ना. हें ओळखून घेवन हे वेळार देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणांव सारून सांगता. मनाचे दोन तोंडान उच्चारून वायट दारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बागेव सरान सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात पूण प्रार्थून मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत कर, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणाच्या दिसाचो वर्सान वरोस तुजे कृपेन आमी उडास करूंक पावता. तुजे परजेची मागणी दोयन आयकून घे आनी ह्या मंदिरांत तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक अलेक्झांद्राच्या बागेवन कातालिनाची देख घेवन
तुजी सरवण सुबापोणान जोडूंक आमकांय फावो कर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी स्वयं पवित्र आत्म्याची एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रामाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रामाणीकपण उक्तापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, बोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या परक्या मनशाक मुणगे 7वो दीस बोस्ताय नासतना पाळटात, तितल्याकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी योंद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरसांक मागण्याचें घर म्हूण ओळखतली. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब जातलो, हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केला. परतून म्हणुया, हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केला. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओत्रेकता. म्हजें कालीज आनी सगळे आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब, हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केला. तुज्या वेदीचेर दोलबाराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोजांक पोरयान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिला काडूंक आयतो आसा गोठेर. जबाब, हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केला. तुज्या घराक रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक बोळेपणान सांबाळ. जबाब, हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केला. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणान एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार ओदीक व्हडले भाग. पाप्याच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंब्यार पांय दवरूनच हांव ओदीक बागी. जबाब, हांगा मनशा मदें देवान ठिकाण केला. बागियोंत पावलून एफेसकाराक बरयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणांनो, तुमी आतां पोदेशी आनी पोरकी न्हय. भक्ताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुन्यादीर बांदलेलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोनशा सोदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्मीय उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora zoi zoi. Sorvespora zoi zoi. Sorvespora zoi zoi. Sorvespora zoi zoi. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें हें घर विचलां आनी तें पवित्र केलां. म्हजें नांव थंय तोखपाक सदांकाल. Sorvespora zoi zoi. Sorvespora zoi zoi. Sorvespora zoi zoi. Sorvespora
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जो आमपोर म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जो देवाची पास्काची परब लागीं पावलोली जेजू जेरुजालेम गेलो देव मंदिरांत बैल शेड्यो आनी पारवे विकताले आनी ते सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेड्यां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें हें सगळें हांगासरलें काडात म्हजें बापाचें घर एक वेपाराचें घर करूं नाकात तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरोवलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो जो देवानी ताका म्हणलें अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून ताका परतीपाड केलो हें मंदीर तुमी मोडात आनी ते 3 दिसांनी हांव तुमकां नव्यान बांदून दितलो जो देवानी ताका म्हणलें हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदून दितलोय पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो जेन्ना जेजू मेलेनांतलो जिवून जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या पुरबायच्या बाबा भयणीनो आयज काय बरो दीस हो आमच्या पवित्र सभेक जे नवदिकून आमच्या गोंयच्या धोर्म प्रांतांत आमी एलेक्झांडराच्या बागोन कात्रीन हाच्या महादेव मंदिराचो आयज आमी उगडास करता जे आमच्या व्हडल्या गोंयान बांदून हाडलेलें आसा जी आवय जावन आसा सगळ्या आमच्या गोंयच्या देव मंदिराची कित्याक तर आमकां देव मंदीर उगडास करता हें देव मंदीर जरी फातरांनी बांदलेलें आसा पूण अदीक करून ताचें म्हत्व म्हणल्यार तेजन आसा एक जिवाड खुणा देवाच्या आसण्याची एक जिवाड खुणा देवाच्या कुरपेची आनी एक जिवाड खुणा देवाच्या एकचाराची हेंच आमकां हें देव मंदीर खुणायता बाबा भयणीनो बागोंत एलेक्झांडराचे बागोंत कात्रिना एक आमकां देख भावार्थाची तिणें आपल्या जिवितान जेजून कोल रिगोन ह्या देव मंदिराचो मोग तिणें दुसऱ्यांक दाखोवन केलो अदीक करून आपल्या भावार्थाची उच्चारणी करून आनी भावार्थाक जिवी घोवायकी दिवन काळजीदारपणान ही ओसरी सावरून आसलेल्या जेजूच्या मोगान पडून तिणें आपल्या जिविताची घोवाय ह्या देव मंदिरा वरवीं देवाक भेटयली त्या पासत तें देव मंदीर ह्या बागोंताक आमी भेटयल्लें आसा कितें आमकां हें देव मंदीर शिकयता पोलीस खातीर हें देव मंदीर आमकां उगडास करता की हें देव मंदीर आमची एक आवय जे भाशेन एक आवय आपल्या भुरग्यांक आपल्या दुदान एके भाशेन वाडयता ते भाशेन हें देव मंदीर भावार्थान हे पवित्र सभेक वाडयता पोलीस खातीर ह्या देव मंदिराची आमी पळयता ही भांगाराची घांट आमी म्हणटा द गोल्डन बेल हें जर आसा आसणें देवाच्या सासायेचें देवाचें दायज ह्या घांटे वरवीं आमकां दिसून येता म्हणटा जेन्ना ही घांट खंय एक लार्जस्ट एंड फायनस्ट बेल इन एशिया ही आमच्या आजेंत एक बरें घांट म्हूण एके भाशेन तिका मान दिलो आसा कित्याक ही घांट जावन आसा जेन्ना ती खूंय वाजता तेन्ना आख्ख्या व्हडले गोंयच्या शारान ही घांट वाजिल्ली आयकूंक येता आनी घांट कितें करूंक उलो मारता म्हणटात ही घांट खंय मागण्याच्या जिविताक अदी करून समोरमणेच्या जिविताक आनी जिविताची बदलणी करूंक उलो मारताली त्या पासत
एक स्फूर्ती ह्या घांटे वरवीं जितले फावटी आयज आमकां ही देव मंदिराची घांटेचो उगडास जाता तेन्ना एक आवय आपल्या भुरग्यांक मागण्यांक आपयता. एक आवय आपल्या भुरग्यांक देवाक दिनवासूक आपयता. एक आवय आपल्या भुरग्यांक देवाक भोजूक आपयता. एक आवय आपल्या भुरग्यांक आपलें जिवीत देवाक भेटूंक आपयता, न्हवसरूंक आपयता. ते पासून ती घांट ह्या मंदिराची आमकां हें उगडास करता, एक जिवाड उगडास. आयज पासून ही घांट आमच्या काळजांनी वाडटा आमचें जिवीत बदलूंक. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, आमकां ही घांट उगडास करता आमचें जिवीत ओग्गेपणाचें करूंक. इट रिमाइंड्स अस अबाउट सर्वायवींग आवर लायफ इन सायलन्स. कित्याक काय म्हणटात जेन्ना व्हडल्या गोंयान जेन्ना वॉशाचें दुयेंस येयलें, पिडा आयली आनी जायतें मायग्रेशन जावंक लागलें तेन्ना ह्यो इगोर्जो एम्प्टी जावंक लागल्यो. इगोर्जांनी लोक एके भाशेन पयस वचूंक लागलो आनी जायत्यो रित्यो जावंक लागल्यो. पूण तरी देवान ह्यो इगोर्जो ही मंदिरां बंद करूंक नात. ही मंदिरां चालूच उरलीं. कित्याक ज्या लोकांनी थंयसर एके भाशेन घास दवरलो, जी लोक ह्याच भावर्थ्यान कोश्टांतल्यान थंय रावलीं, तांणी देवाचेर विस्वास ठेवून ही जिवाड पवित्र मंदिरां तांणी चालू दवरलीं. आनी ते पासत आयज पासून व्हडल्या गोंयांक आमकां ही मंदिरां दिश्टी पडटात, आजून पासून उबीं आसुलीं. कित्याक थोड्या लोकांच्या भावार्थाक लागून तांणी ओग्गेपणांतल्यान ही देव मंदिरां सांबाळलीं, आपल्या मागण्यांतल्यान जिवाड ती दवरलीं. आनी ते पासत जितले फावटी एका मंदिरांत आमी भितर सरता तेन्ना ओग्गेपणांतल्यान देवाचें आसणें, देवाचो विस्वास आमी अदीक घट करता. तिसरी वस्त ह्या देव मंदिरांत ह्या महादोर प्रांतांत आमी नियाळटा तें म्हणल्यार बागयोंत कातारिना आलेक्झांड्राचें. तिणें आपलें काळजीदारपणाचें जिवीत देवाक भेटयलें. हें आमचे मंदिराची पात्रोण. कितें आमकां शिकयता काय, एक ल्हान वस्तोरी आपल्या जिवितांत तिणें जाणवायेन देवाचे कृपेन आनी भियेनासतना कोणाक लॉज नासतना तिणें भावार्थाक वेंग मारली आनी देव मंदिर आपल्या जिवितांतल्यान तिणें दाखोवन केलें. शी रिमेन फेथफूल टू गॉड एंड बिकेम अ लिवींग टेम्पल ऑफ गॉड्स लव टू द वर्ल्ड. आनी ते पासत हें देव मंदिर हे पवित्र सुबेन तिका भेटयलां. कित्याक भावार्थाक भियेनासतना तिणें विस्वासान साक्षी दिली. ते भाशेन दर एकल्यान आमच्या गोंयान देव मंदिर हें आमी ओळखून घेवन आनी भियेनासतना जितले आडकुडे कश्ट येतात, कितले कडेन आमकां त्रास पडत, कितले कडेन आमकां आडकोडी येत आमच्या जिवितान, पूण भियेनासतना जेन्ना आमी ओग्गेपणांतल्यान काळजीदारपणांतल्यान देवाक साक्षी दितले तेन्ना आमी जिवें मंदिर आमी जातले. चवथी वस्त हें जिवें मंदिर आमकां आपयता तें म्हणल्यार बाबडे हें मंदिर फातरांनी बांदलां जायत, पूण तातूंत जायते हात आसात. जावं याज्ञीक, जावं लौकीक, जावं कामदार, जावं जायते थंयसर तांणी आपले हात बोट घातला. जायत्यांनी आपले जिविताचे त्याग थंय केल्ले आसात. हें देव मंदिर फातरांचें दिसता जायत, पूण जायते जाणांचे हात थंयसर आसात. मेनी हँड्स हॅव बिल्ड दॅट चर्च. आनी ते पासत आमी जायते फावटी म्हणटा आमच्या आयज जिवी मंदिरां फातरांची न्हय, पूण आमच्या काळजान बांदलोलीं, आमच्या हातांनी बांदलोलीं, आमच्या मोगान त्यागी जिवितान बांदलोलीं देव मंदिरां. आनी असलेंच देव मंदिर बांदूंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. हें देव मंदिर फातरांचें न्हय, पूण आमच्या सगळ्या कृपेन बांदलोलें, आमच्या बेसांनी बांदलोलें आयज हें जिवें मंदिर. आयज हेंच जिवें मंदिर तूं आनी हांव जावन आसा भाव भयणो. हें मंदिर आमी बसचेना जावंक, पूण हें देव मंदिर आमी भाग्योनपणान सांबाळून तें पवित्र आमी सांबाळूंक आमच्या चिंतना वरवीं, आमच्या कोडण्या वरवीं, आमच्या सेवे वरवीं, आमच्या भोगसण्या वरवीं, आमच्या मोगा वरवीं आयज हें मंदिर आमी जिवें दवरूंक गजाल आसा. आनी हे जेजू हेंच आयज शिव वर्तमानान आमकां उडास करता. तें वेपाराचें धंदो न्हय, पूण हें जिवें मंदिर देवाच्या आसण्यान भरलेलें, मोगान भरलेलें आयज करूंक जेजू आमकां उलो मारता. तर भावा भयणो, आयज हीच कृपा आमकां मागुया.
जितले पावटी ह्या देव मंदिरान येता कसो हांव न्हेसून येता, ह्या देव मंदिरान येतना कसली हांव वागणूक घेवन येता, ह्या देव मंदिरान भितर सरतना कसलीं चिंतनां घेवन हांव येता, ह्या देव मंदिरान घेवन येतना कसले आवडी हांव घेवन येता, हें ओळखून घेवन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक, देवाक मानता ते भशेन हांव म्हजें न्हेसनां जावंक, देवाक मानता ते भशेन म्हजीं उतरां जावंक, देवाक मानता ते भशेन म्हजी वागणूक जावंक आयज गरजेची. तर आयज ह्या जिवे मंदिराची आमी परब करतना आमच्या जिव्या मंदिराची आमी परब करुया आनी आमकांच देवाक भेटोवन बापा हें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावंक, जी कृपा आमी घेता देव मंदिरांत जेन्ना आमी भायर सरता हीच कृपा घेवन आमी सेवेंतल्यान जावं दुर्बळा सवें गरजे वता सवें हें जिवे मंदीर बांदूंक आमी वावरूंक ह्याचे मिसान आमी मागुया. आनी आयज ह्या पवित्र शुक्राराक ह्या फेब्रुवारीच्या म्हयन्याक हें आमचें काळीज बापा तुज्या पुताच्या काळजा सारकेलें बोगसण्यान भरलोलें, कृपेन भरलोलें, मोगान भरलोलें, सोंसणिकायेन भरलोलें आनी तुज्या आसण्यान भरलोलें कर म्हूण हे मिसान आमी मागुया. सर्वेस्परा श्रीच्या वर्सा आमी तुका दिनवास जावं, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो तुका भेटयता, पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणेच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रीच्या रोसार आमी तुका दिनवास जावं, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखाचो सोरो तुका भेटयता, दाग वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणेचे सासणांक देवाक सोय. म्हज्या पुरबायच्या भोवणी भावनय मोचें तुमचें बलिदान सोर पविदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सवेच्या आदाराक सोरेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें हें तुजें घर तुजे पवित्रतायेची मोहिमेन भरलें. त्या दिसाचो आज आमी उगडास करता आनी आमच्या गोंय धर्म प्रांताचो ह्या महामंदिराचो आयज आमी उगडास करता. आमकां सदांच मानवता तसली बोली ह्या मंदिरा वरवीं आमी जावंक आनी वरवीं पवित्रतायेन आमी बरोवंक आमकां तुज्या मार्गार चलय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं, आनी तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. ओय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपविदार आनी सास्त्याच्या देवा तुज्या मनाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलें. हांगा तूं तुजेशी चलून वेतल्या तुजे वाटसरे कुटुंबाक थांबनासतना तुजे कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें ओगणीत जाणवेन मोगान येवजिलें आनी तूं ह्या घरान विचित्र संस्कारांनी खुणां दिताय, खोरीपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तुज्या जिव्या फातराचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकाचे प्रितुमेचेर जेजूची गुदार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. ह्या पवित्र सर्गीच्या जेरुजाल्यान शेवटी सोपून जावंक आमकां तुजें शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्यांक देवता आनी भक्त सांगाती तुजे मोहिमेचे मंदिरान तुज्या थोरपणाची आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान उंचर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोस म्हणून ससी विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वस्त्र ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणीक कलराचें रगत, पातकाचें बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco goट por gotuya, Jesu melo, Jesu chivon sana, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भोगतेपणी उडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखास समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसाव. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विसालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरपाचे गोवणी बापा, सिमियो आमच्या आदार बिस्पाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जेवणपणाचो बरमस्त धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्ताची हे वेदी भोगतून एकठांय जालोल्यांची बापा दया कर. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात. आयज लोक जाता साहेबा तांचेर जो आशिर्वाद घाल. जे पिडीत आसतात, कश्टतात, हे वेळार तांकां तुजी पेकोणी फाव कर. तुज्या देव मंदिरांतली भावार्थांतली आयज पयस गेल्लीं आसात. परतून बापा तुज्या भावार्थान तांकां एकठांय. आंकवार मरी देवाची माई सांगा ती बागेवन सुजे तिचो मोगाचो पोती बागेवन धरून दिता आनी सर्व काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्तीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताणें सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोवणान सर्पवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोबसके आमगेली स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडार जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बोरमाशेन रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकलेंत सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां आनी आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताची दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमेध शांती सरांकाल तुमचेय सवे आसूं आनी तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्य दोणान आमी जेजूची शांती वांटुया. शेंचवे आसूं, शेंचवे आसूं, शेंचवे आसूं. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. इस्ती देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आज आमकां आपयली सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें आमच्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां.
आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका हेक पडटा. तुजे सोलशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजू प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, ह्या पोरबे दिसा पवित्र रितीने आमी तुजे भोक्तीन केल्या. सो आमच्या आत्म्यांक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी ओळखता आनी ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिलो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आतां आमच्या जोणेकऱ्याच्या घरा वेताना तुज्या आशिर्वादाचो फोड आमच्या काळजांनी वाडोवंक आनी सदांचो सांबाळूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसूं आनी तुमचेय सोवें आसूं. आनी सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात तुमी जिवे मंदिर ह्यात मंदिराचो मोग आनी मेळ्ळोली कृपा सेवेंतल्यान तुमी दिवंक क्रिस्ताची शांतीन ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसार सोबो बुरया तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोबो बुरया तुमचे सांगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान शक्तीन देसान देसान सगळ्या मोजे गोबाय जाया. संसार सोबो बुरया तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोबो बुरया तुमचे सांगाती